Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. गव्हर्मेंट हे पूर्णतया एक फेअर आणि फ्री अशे हातून भितर एग्जाम जावचे हातून प्रयत्नशील आसा. ज्या तरेन सरकार आपल्या हातून काम करीत आसा त्या कामाच्या पद्दतीक खरें म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मेळपाक जाय आशिल्ली आनी सकले स्तराचेर पण ते वचूंक जाय आशिल्लें. पण हांकां हे फक्त रस्त्याचेर येवन बोवाळ घालून एक प्रकारे सरकार निष्क्रिय आसा असो दाखोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो चालू आसा. पेपर लीक जावप एग्जामेचो ही नवी घटना न्ही. हे पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळयत कोणाची राजवट आसूं कोणाचें सरकार आसूं कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या. मजगती नीट पेपर फुटीचे प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी सुरू केल्ल्या आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर काँग्रेसीन मडगांव रस्त्यार देऊन निदर्शनां केली. धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर राष्ट्राचो ताणें रेजिग्नेशन दिवचें ही फकाणां चालू आसा. 89 टायम्स नीट पेपर लीक जाल्लो आसा. नीट इज नॅशनल एलिजिबिलिटी अँड एंट्रन्स टेस्ट जी पळय नॅशनल एजन्सी आसा टेस्टिंग एजन्सी तातूंतल्यान नीट पेपर लीक जातात. आख्खो देश मागता की एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हाणें रेजिग्नेशन दिवचें नाजाल्यार ताका गव्हर्मेंटान सॅक करचो. कोण ते करनात कित्याक हेवूय बी शामील आसा हे पेपर लिकान. हो आमचो डायरेक्ट आरोप घायलो जाल्यार रॉंग जावचें ना. त्या पुलिसांनी फक्त लाठीमार केलो ना तांचेर अत्याचार केले तांकां मार खावचो पडलो कितलेशे लोक जखमी जाले. पूण हाची पर्वा ह्या सरकाराक ना. तांकां इल्लेय वायट दिसलें ना त्या निश्पाप भुरग्यांचेर अत्याचार करपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.